साहजिकच पयलीं आमी जेन्ना हांगा येयल्ले 30 जुलैक हांगा येयल्ले, ऑलमोस्ट 1 म्हयनो कंप्लीट जालो. आमचें एक्सपेक्टेशन आसलें की विदीन 15 days हे आमी सुरू करतले. नो डावट आमी तेन्ना स्टेटमेंटय केल्लो. हे करता आसतना पयले सुवातेर हांव अभिनंदन करता आमचे गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री आनी स्पोर्ट मिनिस्टर बाबू आजगावकरांचे. कारण इंडोर स्टेडियम ज्या पर्पजा खातीर बरें आमी केला हो, म्हाका दिसता कितलेशेच कोटी खर्च करून तो पर्पज एक्चुअली असं म्हणजे गरज असलीच न्हू आनी आसाय बी तेजी. टायम बींग हे येदे व्हडले कोविड-19 ह्या संबंद जगाचेर जे संकट येयल्या आनी कोविड-19च्या अंतर्गत कोरोना व्हायरस हो संबंद देशांत फिरता वायट दिसता. पेडणे तालुक्यांनी आज जर आमी पळयली परिस्थिती, आमी म्हणटाले मुरगांव तालुको हे खूपच मेळटाले. फाटले 8 दीस जर पळयत जाल्यार आमच्या पेडणे तालुक्यांतली 2 जी सेंटरां, एक कासारवणे आनी आमचे तुये, म्हाका दिसता केसी 40 पर्यंत सुद्दां पर डे पावल्या. म्हणजे आंकडो जर पळयलो ह्या पेडणे तालुक्यान आज पर्यंत मोर दॅन 609 इतलो जाल्लो. आनी साहजिकच आज काल म्हाजी अशी परिस्थिती आली की पेडण्यांतले पेशंट जी वेगवेगळे कोविड सेंटर आहात, मागीर ते पेड्यान असो, बींग अ चेअरमॅन ऑफ GTDC म्हाजी जी 9 आपली रेसिडेन्सी ज्यो आसा ह्योय दिल्यो. म्हणजे ज्यो गोष्टी केलो सगळ्यो पॅक. आज हॉस्पिटलांत सिरियस जर पेशंट आसात, ऑक्सिजन जाचो कमी जाला, ताका खाट मेळना. हे आमचो एक पेडण्यांतलो पेशंट कालच्यान तळमटा. इवन दे आर रेडी टू पे एनी अमाउंट इन प्रायवेट हॉस्पिटल बट अनेबल टू गेट प्लेस इन प्रायवेट हॉस्पिटल. अशी परिस्थिती जाला. म्हणून आमी ठरयला ही जी आसा जरी 1 म्हयनो लेट जरी जालो जाल्यार तुमचेच कडेन पयलीं मागता हांव. कारण सकाळ पासून ज्यो गोष्टी म्हाका करपाक जाय बींग अ MLA with the consultation of Honorable Deputy CM. So I can tell you one thing, I can assure you my people of Pedne along with you all that we can start, we have to start, we must start this COVID center by coming Sunday. जो कितें थोड्योशो गोष्टी अपुऱ्यो आसात आमी ऑलरेडी डायरेक्शन दिला, इन्स्ट्रक्शन दिले आहा कन्सर्न अवर ऑफिसर की विदीन दीस 2 days कंप्लीट करपाक जाय. आनी प्रामुख्यान हे आमचे सगळे कार्यकर्ते त्यांच्या बरोबर हांव मॉनिटर करतलो फाल्यां आनी परवा. आसतना जो फ्लो जो आसा PWDचो पर्टिक्युलरली वॉटर सप्लाय जर कमी जर पडलो जाल्यार टँकरान उदक प्रोवायड करतले. त्याच बरोबर लायट, इलेक्ट्रिसिटी केन्ना येता वता, पेशंटाक खंयच्याच तरेचो त्रास जावंक जायना, मनस्ताप जावंक जायना. पयलीं ते टेन्शन आसतात बींग अ पेशंट ऑफ कोरोना व्हायरस. आनी कसलेच तरेचें तांकां टेन्शन जावना. हाचे खातीर इवन गरज जर पडली, गरज न्हय, हांव ऑलरेडी डिसायड केला आफ्टर द डिस्कशन ऑल दीस थिंग वीथ अवर डेप्युटी कलेक्टर, इवन कितें म्हणटा तें पोर्टेबल जनरेटर ताची वेवस्था करतले. कारण हांवें पयलीं स्टेटमेंट केल्लो की जे पेशंट आहात ते पेडण्यांतलेच आसतले, आमी पेडणेकार. आमकां जशें आपल्या घरान फॉर एग्जाम्पल एक घरान जर पेशंट कोरोना व्हायरसचो मेळ्ळो, सगळी फॅमिली टेन्शनान आसता आनी तो कसो बरो जातलो पळय हेची सगळी फॅमिली आपापले परीन काळजी घेता. आमी मन तयार करपाक जाय. ह्यो स्टेडियमान डेफिनेटली कोणी मुद्दामून करूं ना. खंय तरी संकट आयलें, गरज पडटा म्हणूनच त्याचो उपयोग कोविड सेंटर म्हूण करता.